thanks for giving us Paytm as an opportunity to represent Paytm as a digital transaction mode here for all the Goa, and this is one of the industry trademark that we are going to set with Goa, because Goa is one of the place where the diversity is very high. Plus, setting up an example, taking up this step is very, very tough, and I will really like to thank Honorable Chairman Sir for encouraging us, giving us an opportunity, and listening to us, and finally coming up with this solution. Plus, Paytm is also taking so much of steps to make it more and more digital in terms of transit. Kadamba is taking one more step into the arena of innovations. After online ticketing and ATM machines, we are now providing facility to all the commuters who don't have to come and stand in the queue. All they have to do is download the Paytm app, open it, and do the ticketing, which will be valid for 1 year. Although it is a small issue, but it took a lot of time and vision. And all the credit goes to our Honorable Chairman, because he has been a supporting factor in this regard. And Kadamba under his chairmanship will climb higher and higher. I thank you all once again. त्यांना तिकीट काढणे हे महत्त्वाचे आसा. सो ही सगळ्यांत आमी भारतांत भितर कदंबा महामंडळान ही सिस्टम जी आसा बाय टिकेट बाय QR कोड म्हणजे कदंबा गो डिजिटल ह्या संकल्पनेंतल्यान केल्ले आसा. म्हणजे कॅशलेस ट्रॅव्हल जावपाक लागून आनी भारतांत ही खंयच्याच एसटीन अजून पर्यंत वी आर द फर्स्ट एसटी इन गोवा हे स्टार्ट करपाक. So we congratulate our chairman and also Paytm to be participate with our this thing Kadamba Transport for this digital Kadamba. Thank you. Actually Paytm आम्ही खूप तर सगळ्यांना खबर आहे. Paytm, Google Pay, Phone Pay हे कॉमन झालेले आसा. आणि कसं तरी आम्ही फाटी उरपाक जायना. जशें आमी ऑनलायन टिकेटींग करता, बसीचें तिकीट करपाक स्टार्ट केल्लें आसा, इलेक्ट्रिकल बसीस हाडटा, खंय तरी मॉडर्नायज करपाक जाय. आनी कदंबान बरें स्टेप घेतलेले आसा, हे Paytm केलेले. आयज सामान्य मनीस सुद्दां आतां हांव म्हाजें एग्जांपल सांगता. आतां येताना हांव म्हजे वॉलेटीक सांगलो आनी ते म्हाज्या पासून पयशे ना, 10 रुपया कितें आसा, पूण हांवें ते ATMान पेट्रोल घालपाक जाय. हांव अशें एकदां स्वॅप करता कार्ड, पूण मागीर सामको म्हाका उखलें की मोबायल म्हजो आसा आनी म्हाजे कडेन Paytm आसा. आनी तें म्हाका यूज जालें की हांवें ते Paytmaचेर पेमेंट केलें आनी पेट्रोल घातलें. म्हणजे मोबायल हो आसता हो सगळ्यां कडेन हातीन आसता, आनी मोबायल आसल्या कारणान हे टिकेटींग आसा तें खूब बरें पडटा. म्हाका दिसता आमकां मोडचे पयशे, चेंज पयशे हे सगळे गरज पडची ना. ऑनलायन सगळें जाता आनी खरोखरच बरी गजाल आसा. हांव आमच्या चॅरमॅनाचें अभिनंदन करता. ह्या थोड्याच्या स्पेरान तेणी खुबशे कदंबाक परिवर्तन केल्लेलें आसा. फायदे घेता आतां आमी केन्सी आमी पयलो आसता जालो ऑन बील काडपाक. तेन्ना 2011 आमी हें केलें. आतां MD सायडान टिकेटींग मागीर आमी चेंज जाले. आमकां लॉस मातसो कमी जालो. आयज देखून फायदो कितें जालो, आतां दीपक नायक सांगला मोड आतां मोड नासलो. हे आतां मोड ना कित्याक आयज तुका भायल्यान जालो, तुका कोवीड जाल्या लागून लोक पयशे घेवन भोंवना. आतां पळय तुका सेकंड दिवपाक हांवें तर म्हाका भिरांत सेकंड दिवपाक कोणा. आयज हांव थँक्यू GM आनी MD आमी टीम वर्क म्हूण काम करताय. आनी म्हाका आमचो स्टाफ खूब जाय स्टाफ म्हाका आनीक पडटा सॉरी स्टाफाक घेवपाक कित्याक तुमी सगळे कोवीड वाले म्हणजे तुमी फुडें तेन्ना भायर कोवीड जालें तेन्ना कोण खबर ना. लोक भिताले, लोक आपापले शेजाऱ्याक भिताले. आमचे ड्रायव्हर आनी कंडक्टर तांकां लोक घेयनाले भाड्यार. ते भितर लोक भिताले भायर वचपाक जाय म्हणून. पूण आमचे ड्रायव्हर कंडक्टर रावले बरे बरे. ते ऑफ घेवन ते काम केलें तेणी.